नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी परत एकदा तुमच्या फुड्यान आयिल्ले आसात एक इन्फॉर्मेशन घेवन, ती सुद्दां माय भास कोंकणींतल्यान. सो लेट्स स्टार्ट. आमी ह्या दिसांनी पळयलां आसतलें, पावस जो आसा तो आमच्या भारतभर भरपूर पडत आसात आनी स्पेशली आसामांतले जे चित्र आसात ते वेगळे आनी थरारक आमकां दिश्टीत पडटात. सुमारे 70 ते 80 लोकांक जे आसा ते मरण आयिल्लें आसा एज पर डेटा. पूण हेजेकूय जे मरण पावल्लेचो आंकडो आसा तो भरपूर आसतलो, कित्याक तर प्रत्येक कडेन आसा ते प्रशासन पावोंक ना. लोकांचे आसा ते भरपूर हाल जाल्ले आसात. कांय दृश्यां पळोवपाक मेळ्ळी. कितलेशेच लोक जे आसा ते होमलेस जाल्लेले आसात. आतां हे सगळो प्रकार घडटा कित्याक? प्रकृतीच्या फुड्यान कोण टिकूं शकनात. प्रकृती आपल्याक जाय तशी वागतात. पूण आमच्या मनशा कडेन आसा ही प्रकृती कशे रित्यान तिका बरें दवरपाची हे सगळो सिस्टम जो आसा तो आमच्या मनशा कडेन आसात. कित्याक तर आमी प्रकृतीचे जो आसा तो ऱ्हास केल्लो आसात. आतां आसामाक येदी व्हडली ट्रेजेडी जाली. हेच्या फाटल्यान आमी म्हणटात की प्रकृती आसात. प्रकृती आपल्याक जाय तसो खेळ खेळटात. पूण ही प्रकृतीक बिगडपाक आमी मनीस जात जबाबदार आसात. तुमी म्हणटलेत मनीस जात कशी जबाबदार? तर आमी हो जो क्लायमेटीक चेंज आसा तो बदलपाचो प्रयत्न आमीच मनशान केल्लो आसात. आनी खास करून आमी मनसून सिजनान पळयतात मोठमोठ्यो ट्रेजेडी जायत आसतात आनी कितलेशेच लोकांक जे आसा ते मरण येतात. हेका पण जबाबदार आमीच आसात. कशे जबाबदार म्हणू शकतात? आतां आसामाक जी आसा ती ढगफोडी जाली. आतां ढगफोडी जेन्ना जातात तेन्ना प्राकृतीक जे व्हाळ आसात, ज्यो न्हंयो आसात त्यो आपल्या हितूरूच फ्लो जातात आनी एक टायम त्यो भायर येवन जे आसा ते फ्लो जातात. आतां जेन्ना ही ढगफोडी आसामाक जाली म्हळ्यार दोंगरांचेर आसा तो भरपूर पावस पडलो आनी हे जे उदक आसा ते लो लायन एरियेन जे आसा ते व्हांवन येयले. आतां हे जेन्ना सगळे नैसर्गीक रित्या आयिल्ले म्हळ्यार व्हाळांतल्यान जावं त्या न्हंयेंतल्यान जे आसा ते व्हांवन आयले तेन्ना आमी पळयल्यात की कितलीशींच जी घरां आसा ती न्हंयच्या देगेर सामकी न्हंयच्या जे 5 मिटराच्या देगेर जी आसा ती सगळींच घरां आसा आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आतां ह्या लोकांनी अभ्यास करिनासतना ही घरां बांदलेलीत. जावं सरकारान जे प्रशासन पंचायती आसा तांच्यांनी ही जी घरां आसा तांकां बांदपाक दिली. म्हळ्यार केन्ना प्रकृती आपलो खेळ रचयत हें सांगूं शकना. पूण प्रत्येकान जे आसा ते आपूण अलर्ट लावपाची गरज आसताली. पूण लोक जे आसा ते बेफिक्रीन जे आसा ते अशीं घरां बांदतात आनी हो येदो व्हडलो इन्सिडेंट्साक जे आसा ते बळी पडटात. आतां जेन्ना अशीं घरां बांदतात, आमी केदारनाथाक पळयलें, आमी जोशीमठाक पळयलें, अशीं कांय खुबशीं घरां आसा ती न्हंयच्या वाटेर बांदतात. म्हळ्यार न्हंयचो फ्लो आसा तो कमी करतात आनी जेन्ना हे उदक जेन्ना अकस्मात येतात तेन्ना उदकाक वचपाक जे आसा ते वाट मेळनात आनी हे सगळें उदक जे आसा ते सगळें आपल्या बरोबर जे आसा ते पोटान घेवन वयतात. म्हणजे प्रकृतीक म्हळ्यार प्रकृतीक तूं आडूं शकनात. प्रकृती आपल्या हिशोबान वाट काडीत वयतात आनी येदे मोठे इन्सिडेंट्स घडटात. आतां आमच्या गोंया बद्दल उलयत जाल्यार गोंयान पासून ही सिच्युएशन आसा ती क्रिएट जावपाची आसात. आमी जर आमच्या गोंयान पळयलें जाल्यार 1982 जो आसा तो एक मोठो भयंकर पूर आयिल्लो गोंयान. पुराय गोंयान जो पूर आहलो. पूण हेजो रिकॉर्ड जो आसा तो 23 जुलय 2021 जो आसा तो मोडलो. म्हणजे 40 वर्सांनी जो आसा तो प्रलय आयलो गोंयान, जो आमच्या सगळ्यांच्या आमी दोळ्या मुखार घडिल्लो प्रकार आमी पळयला आसतलो 4 वर्सां फाटीं. आनी पुराय जे गोंय आसा ते बुडले. आतां खुबशे तज्ञ आसले तेंच्या म्हणण्यानुसार 70 सारक्या भागांनी जे आसा ते ढगफोडी जाली. नेत्रावळी सारके डेन्स फॉरेस्टान जे आसा ती ढगफोडी जाली आनी हेकाच लागून अकस्मात सगळ्यो गोंयच्यो न्हंयो आसा त्यो भरल्यो आनी जायत्या लोकांक जो आसा तो हेजो झळ बसलो. आतां हे कित्याक हे प्रकार घडपाक लागले? सो हांगा जावपी व्हाळार आनी न्हंयच्या धडेक कन्स्ट्रक्शनां आनी जसशी कन्स्ट्रक्शनां वाडटलीं तसशें हांगा कंपाउंडां येतलीं. हांगा कन्स्ट्रक्शनां न्हंयच्या सामकी 1 मिटराचेर ही कन्स्ट्रक्शनां आतां उबीक लागपाक लागलेलीं आसात आनी जें उदक आसा तें आडोवन स्लोली उदकाचो फ्लो आसा तो सकयल जे लो लायन एरिया थंय कमी जाल्लो आसात आनी अकस्मात जेन्ना अशें प्रलय येतले तेन्ना हे सगळे जे आसा ते घेवन वयतले. ज्या दिन आनी सरकारान हें चिंतपाक जाय जेन्ना अशा घरांक जेन्ना तुमी परमिशनां दिताले
तेन्ना ती कॅन्सल करपाक जाय. कित्याक हे जे आसा ते प्रकृतीची वाट आडयता. आतां फक्त रेजिडेन्शियल एरियेक लागून ही घरां जी आसा ती बॅन करपाक जाय सरकारान. जे लोक न्हंयच्या दडेक आनी व्हाळाच्या दडेक जे आसा ते घरां बांदतात. आतां बाकीचे जे शेताक लागून कोण घर बांदतात तांकां जी आसा ती फकत तर परमिशन दिवपाक जाय. नाजाल्यार येणाऱ्या काळान जे आसा ते हो जो प्रकार आसामाक जाला तो आमच्या गोंयान पासून जावं शकतात. आतां आमचे गोंयचो इतिहास पळयत जाल्यार आमचे गोंयचे जाणटे जे आसा हे आमी सायंटिस्ट म्हणूं शकतात. आमच्या गोंयांतलो जर रचना पळयत घरांची जाल्यार त्यो बुट्टे पासून खूब पयस आसात. आतां आमी हाय टायड आनी लो टायडाच्या एरियांनीच जी आसा ती ही घरां आमकां सामकी न्हंयच्या दडेक आमकां पळोवपाक मेळटा. कित्याक तर हाय टायड आनी लो टायड म्हणजे सुकती भरती येता त्या जाग्यांनी जे आसा ते सहसा बुट्टी येनात. पूण अशा जाग्यांनी बुट्टी येतात जे दोंगर भाग आसात, सत्तरी, नेत्रावळी आनी जावं जे वाठार आसात गोंयचे डेन्स फॉरेस्टांनी आसा अशा वाठारांनी जे आसा ते बुट्टी येवपाची खूब संभावना आसता. ताकाच लागून हे जे न्हंयचे फ्लो आसा ते 20 मीटर सोडून सरकारान जे आसा ते घरांक जे आसा ती परमिशन दिवंक जाय. नाजाल्यार आमच्या गोंयांक पासून जे आसा ते हे प्रलय जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटले.